हाली तेंपार इलेक्ट्रिक व्हेकल्स म्हणल्यार ईव्ही गाडयो रस्त्यार धांवतना दिश्टी पडटात। ह्यो गाडयो एकतर मेटलाच्यो वा फायबराच्यो असतात। प्रदूषण उणें करपाच्या उद्देशान तशेंच लोकांची गरज लक्षांत घेवन ह्यो गाडयो तयार केल्यात। पूण इड्डर पैंगीणच्या पंकज च्यारीन लाकडाची ईव्ही तयार केल्या। ही लाकडाची ईव्ही तयार करपाची कल्पना ताका कशी सुचली, तांणी ती कित्याक तयार केली, जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात खासा रिपोर्ट। इड्डर पैंगीणच्या पंकज च्यारी या तरणाट्यान लाकडाची ईव्ही गाडी तयार केल्या। हालीसराक वचत थंय रस्त्याचेर तुमी ईव्ही गाडयो पळयल्याच आसतल्यो, पूण पंकज च्यारी या तरणाट्यान आपल्या कलेचो वापर करून स्वता लाकडाची ईव्ही गाडी तयार केल्या। हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही गोंयांतली पयलीच तयार केल्ली लाकडाची ईव्ही गाडी। परशुराम देवाचो नैवेद्य चलून हाडचो पडटालो। हो नैवेद्य हाडपा खातीर बरोच त्रास जातालो। दुसरे वटेन भटाच्या कोतान आपुणूय जाणटो जाल्ल्यान आपल्याक जायना। ताका लागून कितेंय तरी उपाय म्हूण ही लाकडी गाडी तयार करपाची कल्पना सुचिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। आतां 2 दीस जाले हेच गाडयेचो वापर करून नैवेद्य हाडटात अशेंय ताणें सांगलें। कितें आसा, पयलीं आमी एक मॉडल तयार केल्लो लाकडाचो, तो टॉय कार केल्लो। टॉय कार म्हणटकीर कितें जाता, ती हातीन धुकळपाची आनीक आपोवन भावूक जाय आशिल्ली गाडी चलून वचपाची रस्त्यार। आमी जो पर्यंत जितली आमच्यान करपा जाता तितली आमी ट्राय केली। आतां थोडी बारीक बारीक कितें हें आसा तें आमी बी मुखार हें करून करतले, पूण सद्या तरी आमचे पर्यंत आमी ही गाडी तयार केला, सद्या चलता। तेका आनी बारीक कितें क्वेरीज आसा त्यो आमी रिप्लेस जावं सारकी करून हें करतले, पूण आमची गाडी सक्सेसफूल जाली की जी आमी ईव्ही करपाक केल्ली ती आमची सक्सेसफूल जावन रस्त्यार चल्ली गाडी। लाकडाची ईव्ही? हय, वुडन ईव्ही। अजून म्हाका दिसता खंयच वुडन ईव्ही ह्यो येता त्यो कंपनीच्यो सगल्यो हेज्यो पत्र्याच्यो, ही आमी एक ट्राय केला वुडन ईव्ही करपा लागून। ती आतां सद्या तरी तयार जावन रेडी जाली, रस्त्यार चलपाक लागली। एक चार्जाक कितली बी ती आतां? ही एक चार्जाक आमकां बॅटरीची जशी आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें त्या हिशोबान ती 200 किलोमिटर चलतली म्हणून सांगला। आतां ती फूल चार्ज करून कितले टायम चलतली ती आमकां पयलीं हें करची पडटली आनी ट्रायल घेवपाक पडटली। आमगेलें हांगच्यान घर सादारण 1.5 किलोमिटर जाता आनी इतलीं वर्सां आमी ती रोज देवाचो दनपारची पुजेक देवाचे अन्नाचो नैवेद्य जो पळय जाता तो घरा कडेन करून आमी तकलेर घेवन येताले ते। पण आतां परिस्थिती खूब कठीण जाला, म्हणजे मदली वाटी बी बरोबर ना आनी आमगेली परिस्थिती आतां आमी मातशी वयोवृद्ध जाल्ल्यान तें आतां शक्य जायना। तर आमी दुसरे हेजे कडल्यान एका आमगेल्या महाजनाक विचारलें, कमिटीक विचारलें आनी हेजे पर्याय म्हण आमी अशी काडली की आनी तर सगळे सोवळे म्हणजे अनवाळ्यांनी येवचे पडटा, म्हणजे स्नान करून परशुरामाचे इल्ले सोवळे पवित्र आसता तेन्ना तो नैवेद्य थंय घरा कडेन तयार करून घेवन तो तकलेर घेवन हांगा येवप आनी हांगा नैवेद्य दाखोवन परत तशी वचप, म्हणजे कोणा आपडूं जायना, कोणा स्पर्श जावं जायना, अशे नमुन्यान ते येवचें पडटा। इड्डर पैंगीणचो पंकज च्यारी हेणें एक आगळो वेगळो आविश्कार केल्लो आसा, तो म्हणल्यार एक वुडन ईव्ही गाडी। ही गोंयांतली पयली वुडन ईव्ही गाडी अशें ताणें आमकां सांगलां। हे गाडयेचो यूज म्हणल्यार जेन्ना परशुराम देवाचो नैवेद्य आसा तो 2 किलोमिटरसून हाडचो पडटा। पयलीं हो नैवेद्य तकलेर धरून हाडटाले, पूण तो भटजी म्हणटा आतां आपूण वय जाल्लें आसा, आपणाक हें डिफिकल्ट जातालें, म्हणून तेजेर उपाय काडपा खातीर कितें तरी सॉल्युशन काडपा खातीर एक गाडी तेणी हो प्रस्ताव पंकजा कडेन दवरलो आनी पंकजानी बऱ्या पैकी ईव्ही गाडी तयार केल्ली आसा आनी ही सद्या धांवपा तयार जाल्ली आसा। ही गाडी सद्या काणकोणांत तशेंच गोंयभर चर्चेचो विशय जाल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बाबेशपूर।